भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या मुरगांव प्रभागामार्फत शेनवारा 20 ऑगस्टाक सांजेच्या 5 वरांचेर विधिराज मठ सभाघरांत जाहीर सभेचे आयोजन केलां। ह्या सभेक 2000 नागरिक हाजीर रावतले अशी माहिती मुरगांव प्रभागाचे समन्वयक नितीन फळदेसाय हांणी दिल्या। मुरगांव प्रभागांत वास्को, मुरगांव, कुट्टाळी, दाबोळी हे मतदारसंघ येतात। ह्या चारय मतदारसंघांनी भारतीय भाषा संबंधी जागृती निर्माण करपाचे अभियान चालू आसा। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मुरगांव प्रभाग जो आसा ह्या प्रभागातर्फे 20 तारीख जी आता येता शेनवारा ह्या दिसा मुरगांव प्रभागाची जाहीर सभा अशें म्हटलेलें आसा। आतापर्यंत गोंयान अनेक जाहीर सभा जाल्यो। पयलीं सुरवातीक पावसा पयलीं जे सभा जाल्यो त्यो ओपन हेजे आशिल्ल्यो। पावसा नंतर आमी काही जाहीर सभा जी आसा त्यो इंडोर अशें घेतिल्ले आसा। अनेक भागांनी आतां इंडोर जे सभा जाल्ल्यो आसा सगळ्या सभेनी बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। तशेंच ह्या मुरगांव सभेची खूब भरपूर चांगलो प्रतिसाद मेळटलो अशी आमची अपेक्षा आसा। त्या पद्दतीन आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते काम करीत आसात। अनेक भागांनी म्हणजे कुट्टाळे आसतलो, सांकवाळ आसतलो, उपासनगर हे सगळे भागांनी ह्या पद्दतीचें काम चालू आसा। ह्याच्यामुळे ती जाहीर सभा जी आसा ती यशस्वी जातली। एक म्हणजे एका जोडून आमी एक हें जें आसा तें म्हणजे मातृभाषा रक्षक अभियान जें आसा आमचें ह्या अंतर्गत हे सगळे काम चालू आसा। मातृभाषा रक्षक म्हटलें की कन्फर्म अशें थोडेशें अशें तें आसता। त्यामुळे ती संख्या ही जवळ जवळ 1500 पर्यंत आमची वयतली जाहीर सभेक अशें आमकां दिसता।